नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक विकपाक, वापरपाक आणि कॅरी बॅगा व्हरपाक बंदी घालतात अशें सांगपी थाराव मुरगांव पालिकेन 20 वर्सां आदीं घेतिल्लो। सरकारी गॅजेटांतल्यान तो उजवाडाक आयिल्लो, पूण ही प्लास्टिक मुक्ती अजूनय चालीक लागूंक ना। तेन्नाचो पालिका प्रशासन संचालक एल्विस गोमसान मुरगांव पालिकेत वचून जागर केल्लो। आतांच्या मंडळाक ते खबरय नासले। प्लास्टिक फ्री प्लास्टिकचे पोल्यूशन जावपाक जायना हेच्या खातीर हालींच आमी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे दिसा सगळे कडेन कार्यक्रम पळयले आणि हे कार्यक्रम करतना मुरमुगांवची ही म्युनिसिपालिटी जी एका म्युनिसिपालिटीन अशेच कार्यावळी दवरले। पूण सांगपाचें एक हे दिसता की जे 20 वर्सां एक गॅजेट येयल्ले रेजोल्युशन घेतले ते ह्या म्युनिसिपालिटीक आजून मेरेन खबर नासले आणि तेच आयज एल्विस बाब जो आहा तेंच्यांनी हे गॅजेट हाडून म्युनिसिपालिटीक दाखयला की 20 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी एक गॅजेट आसल्यार तेंचें रेजोल्युशन घेतलें, तशें जायते प्रोग्राम केले तेंच्यांनी जेणे करून प्लास्टीक जे आहा हे वास्कोनसून पयस वयपाक जाय, प्लास्टीक फ्री म्युनिसिपालिटी जावपाक जाय, प्लास्टीक फ्री झोन जावपाक जाय आणि हे जर करीत जाल्यार गार्बेज प्लांट जे आहा हे प्लास्टीक फ्री आसतले आणि बेगीनच्या बेगीन जी गार्बेज आहा ही ट्रीट जातली, हे जेंचे मेसेज आसले। हे जे गॅजेट आहा हे 20 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी हे केल्लें आणि तांकां तेन्नाच कळलें की हे प्लास्टीक जे आहा ते जर क्लियर जायत जाल्यार गार्बेज प्लांटार जी गार्बेज डंप आहा हे तरी क्लियर जातल्यो। आतां तुम्ही पळोवंक शकता की मार्केटान जायते लोक प्लास्टीक घेवन फिरतात जावं प्लास्टीक बॅग घेवन फिरतात, ते खंय तरी बंद जावपाक जाय अशें तेंचें म्हणणें आहा। तशेंच ज्या वेळार गॅजेट काडिल्ले त्या वेळार एल्विस गोम्स पंचायत संचालक आसलो। त्या वेळा सावन ते आतां मेरेन वास्को प्लास्टिकाचो वापर चल्ला तो अजूनय चल्ला। वयल्यान प्लास्टीक गार्बेजीच्यो राशी पळोवपाक मेळटात। देखून ताणें मुरगांव पालिकेचो थाराव 20 वर्सां उपरांत पालिकेक दाखयलो। आयकात नगराध्यक्ष आनी ताजे मदीं पालिकेत जाल्लें उलोवप। ही गॅजेट पळय न्हू, ऑफिशियल गॅजेट ही डेटेड 4th March 2004, ऑलमोस्ट 20 वर्सां जालीं। सिरीज 1 नंबर 49। आता ही तुमकां चड कित्याक इम्पॉर्टंट, तुमी पयर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट केला आणि ह्या वर्साचो वर्ल्ड एनवायरमेंट डेचो थीम आसलो बीट द प्लास्टीक पोल्यूशन। ओके, म्हाका सांगपाक उमेद दिसता हें की वास्को म्युनिसिपालिटी ह्या मुरमुगांव म्युनिसिपल कावन्सील आणि तेन्नाचे कावन्सिलर तांकां खरेंच वालोर दिवपाक जाय। 20 वर्सां आदीं ताणें हें प्लास्टिकाचें पोल्यूशन चिंतलेलें, कशें त्रास जातले ते मुखार, आणि आज 20 वर्सांनी युनायटेड नेशन्स सांगता बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। वास्को इज द ओनली काउन्सिल इन द होल ऑफ गोवा to notify as a plastic single use plastic carry bag free, so that single use पय जाता ते प्लास्टिक पोल्यूशन उणें करपाक आमी हे नोटिफाय करून घेतलेले गव्हर्नमेंटाक। आमी पयर 5 तारखेक प्लास्टिक एनवायरमेंट प्लास्टिक फ्री वर्ल्ड एनवायरमेंट आमी ते ऑर्गनायज केल्लो, आमच्या म्युनिसिपालिटीन आमी केल्लो आणि तेन्ना आमी इनिशिएटीव घेतलो की आमी वास्को प्लास्टिक फ्री करता वास्को सिटी एरिया, स्पेशली मार्केट एरिया। आणि पयलीं काल आमी मिटींग घेयले, आमचो MLA आसलो आमी सॉरी कावन्सिलर आसले गार्बेज फ्री करपाक, आनी आमी तेन्ना येयले पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल तेय आसले, तांकां घेवन हांवें डिसिजन केलें नेक्स्ट वीक आमी एक प्लास्टीक टॉक्स दिवपाक प्लास्टीक फ्री एनवायरमेंट ते टॉक्स दिवपाक आमी शॉपवाल्यांक आपयतले, तशेंच मार्केटवाले जे कोण आहाय आमचे वेजिटेबल मार्केटवाले तांकांय आपय। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली।